नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. ह्या वर्स आमी आमगेल देशाचे स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवाचे आचरण करचे तुमकां सर्वांक वळख आसा. ह्या अमृत महोत्सवाचे शुभ संदर्भेरी आमी तुमगेल मुखारी नवे कार्यावळी अमृतधारा हाडलेले आसा. हांतू आमी विविध कोंकणी लोकांक गेले आनी देशप्रेमींक गेले तशीच आमगेले संस्कृतायेचे माहिती दिवचे प्रयत्न करता आसाची. आमगेले फुडली उपाख्यानांतू आमी कसं पळयल म्हळ्यार कोंकणी लोक सरस्वती न्हंयचे देगेर सावन गोमांतका येवन थंय समृद्ध जावन संपन्न जावन जीवन करता आसतना धर्मांध पोर्चुगीसाले बलात्कारपूर्ण मतांतराचे सावन निकास जेवचे खातीर तांणी गोमांतकाचे लागीं आसचे दुसरे प्रदेश आनी दक्षिण करावळी या तटवर्तीय कर्नाटकाक येवन तांगेले वास करताची आनी आजीकय तांगेले संस्कृतायेचे रक्षण करून येता आसाची. तशी मुखार आमी पळयतना कोडियलांचे विशयी पळयतना आमकां विजयनगर साम्राज्य आशिल्लें तेन्ना आनी त्या रायाले आडळितांतू आमकां एक आश्रय मेळ्ळे. नंतर विजयनगराचे पतना नंतर आमगेले इक्केरीचे राय आमकां आश्रय दिताची. ताचे नंतर आमी बंगळूर किल्ले विशयी मागीर कोडियाल म्हणून नांव कशें येयलें तशी बंदर प्रदेश अशी विविध माहिती घेतिली आसा. आज आमी ह्याची मुखारसून व्हरून आयचे चारीचे उपाख्यानांतू म्हळ्यार 4th एपिसोडांतू कोंकणी वसाहत भाग 2 म्हणून शीर्षिके मुखारी तुमकां विशय पुरा उलोचार आसाची. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल मधी आसाची कोडियलाचे प्रसिद्ध हृदरोग तज्ञ, कोंकणी लेखक, भाषा पोषक आनी चिंतक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्याना स्वागत. डॉक्टर मामा आज आमगेल्या शरण नवरात्रीचे पयले दिवस. ह्या उत्सवाच्या घडयेंतू तुम्ही आमगेले वीक्षकांक कसं शुभेच्छा दिवच्या पावताची इश्ट पावताची. आज दसरा एक नवरात्रीचे पयलो दीस. त्या खातीर आमी कोणचे देवीक सरस्वतीक आमी पूजन करताची. तिगेले उडगास काणून सगळ्याची देशाच्या लोकांक, कोंकणी लोकांक, समग्र संवसाराच्या लोकांक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान ही तिनीची ती सरस्वती दिवो आनी आमगे जिवनाचे उदरगतीक कारण जावो अशें म्हणून हांव तांकां पयलें शुभेच्छा दिता. आनी कशें म्हणाली सरस्वतीक आमी ते कोंकणी म्हणून बरयना सरस्वती नांवा वयर. आमी ते कोंकणी म्हणून बरोवचें कारण कितें कित्याक म्हणून म्हळ्यार कोंकणी भाशेक सारस्वती प्राकृत अशें म्हणून नांव आशिल्लें. सरस्वतीला आतां कोणूची उपजेलें तें आमगेलें भास म्हणून त्या खातीर आमी ते सरस्वती वयर कोंकणी अशें म्हणून बरयलें आसा. हांव परतून एक फावटी सगळ्यांक आयचे अभिनंदन करता दसराचे आनी जे आमगेले आयचे कार्यावळी मुखार व्हरच्याक यत्न करता. आतां आमी आमगेले फुडली उपाख्यानांतू एक 16 शतमाना मेरेन कसं पुरा एक जीवन कशें आशिल्लें आमगेले उद्धार कशी जाल्ले म्हणून पळयलें. तशें आज आमी 17 शतमाना सुकून आदी सुकून कसं पुरा नमनेचे उद्धार जाल्लेंचे आमी आमगेलें जीवन कशें आशिल्लें म्हणून पळोवचे प्रयत्न करुया. आतां प्रश्न कसो म्हळ्यार ह्या 17 शतमानाच्या आदींतू आमगेर वसाहत खंय खंय पुरो आशिल्ल्या म्हणून आमी खरें सांगचे जाल्यार जे 1560 इस्वेंत तोच 16 शतमान 1560 तो शतमान 16चो. ते 16 शतमानांत जे मंगळूर दिशेन आयिल्ले म्हळ्यार तटवर्ती कर्नाटका दिशेन आयिल्ले दक्षिणापथाक आमी स्थळांतर जावन आयिल्ले लोकांक कोडियालांत आमी कशें राबून आशिल्ले अशें म्हणून 2 शतमानाचे आमी विशय फुडल्या उपाख्यानांत पळयले आसा. तवळी आमी पावता केन्ना म्हणून 18 शतमानात आदीक येवन पावता. 18 शतमानात आदीक कशें आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार तेन्ना अजून आमगेलें कोडियाल आनी कोंकण लोकान आसचे प्रदेश आसा पळय
हे सगळ्याची इक्केरी संस्थानाचे मुळां आशिल्ले तूं तावळ सांगलें म्हणून इक्केरीचे राजभार 1550 देखून 1760 आनी 7 इस्वी ताईं व्हड एक काल घडटारी आशिल्ली. थोडे आमी 18 शतमानात आदी येतना आमी अजून तेन्नाय आमी तांगेल्याची जे राजभाराची आदी रसाची आमगे लोकांक खूब बरेपण पळयलें. त्या वेळार कोंकणी लोक जे खंयचेची समाजाचे आसूची ते सारस्वत आसची मागीर वैश्य आसची मागीर वणीक आसची भांगरा वेपार आसची कुडमी लोक आसची अशी सगळी लोक आनी आमगे येवन येयले क्रिस्त मताचे स्विकार केलेले तांणी आसची आनी पुरो कुड्यालांत वेगवेगळे स्थळार आशिल्ले. आतां आमगेले हांगा रथबिदी आनी तेजी सुत्त आशिल्ले जागे आनी तशीच क्रिस्त समुदायाचे पुरा उदेंत ते कडच्यान म्हळ्यार इस्टाक म्हळ्यार हांगा फळणीर मागीर कंकनाडी अशें परत तांगेलें हें आशिल्लें वसाहत आशिल्लो. मागीर कुडमी आमगेले समाजाचे तांणी हे शेतकार जावन आशिल्ले निमित्त तांणी गांवांत देखून चिक्के भायरी शेतांत काम करता आशिल्ले. अशें एक समाधानेरीचें एक जीवन चलोवन व्हरता आशिल्लें. तेन्ना म्हळ्यार हें 18 शतमानाचें हें तेस्तान तूं तें चित्र पळयल्यार कर्नाटकाचें हें मॅप पळयल्यार ते पळय एक 5 घालल रंग घालल आसा ते केळदी संस्थान तुका दिसता ते सगळे पळय हय सगळे ते पळयल्यार मंगळूरताय न्हय ते सकल कण्णान उरताय थंय देखून वयर कारवारताय ते कडच्यान सोंदा अशी भितर पुरा मध्य कर्नाटक थंय व्हड एक साम्राज्य पुरा आमगे लोक पुरा हांत भितरी वांटून पडलेले त्या काळाचेरी आशिल्ले. आतां घाटवेर ते दिसता तुका चिकमंगळूर ते थंय जाल्यार लोक आमगेले साना सानाची एक पॉकेट म्हणटा पळय एक साना साना वसाहत आमगे लोकांक तेन्ना आशिल्लो. इक्केरी संस्थानाच्या परिस्थितींत आशिल्ली. आता तुमगेले सांगिल्ले प्रमाणे री तेन्ना विजयनगराचे पतन जावन जाला इक्केरी रायाले आडळीत सुरू जाला. ते आडळीत साधारण पूर्ण जायता येना. आता आमी 18 शतमानात म्हळ्यार 1700 स्टार्ट जाता. खरें पळयल्यार 17 शतमानात 60 इस्वेतनाची 1760 इस्वेतना तांगेलें अंती जायता येना. आमी ताजे मूळ आसा ती 18 शतमानात तें सुरवात म्हळ्यार खातीर हांव तुका त्या काल घट्टार सांगलें. तंतु ह्या कालांत म्हळ्यार 17 शतमानांत रायो राणी कोण जावन आशिल्लेची इक्केरीचे संस्थानांत 17 शतमानात न्हय 18 शतमानाचे सांगते 1700 म्हळ्यार 18 शतमान नेक्स्ट शतमानात सांगचे. हय हय त्या वेळार साधारण म्हळ्यार अंती जावन येता तरी खबर सांगतले रे आमी साधारणशे एक लाख आशिल्ले धरे कसाळ म्हळ्यार एक कसल की एक अंत भितर भिन्नाभिप्राय येवन कोंकणी विशेष तर दवरून सारस्वत कोंकणी समाजा भितर एक थोडेच एक भिन्नाभिप्राय येयलो आनी तें शिराली कडच्यान जाल्लें अशें म्हणटा आनी जाल्लो म्हळ्यार इतिहासा भितर आमकां पळोवच्या मेळटा. तशीच त्या वेळारीची कशी हांगा वेगवेगळे धार्मीक मठ आशिल्ले तशीच चित्रापूर मठ अशें म्हळ्यार एक 1709 इस्वेन म्हणून दिसता. तांकांय केळदी रायाले खूब तांकां रक्षण आशिल्ली अशें म्हळ्यार दिसता. ते मठ पळय तो भारत सरकारान खूब वर्सां फाटीक ते मठाचे एक 300 वर्साचे हें जातना एक चित्रण हें पोस्टल स्टॅम्प केलेलें आसा पळय दिसता. अशें म्हळ्यार एक धार्मीक संस्था आनी एक न धार्मीक संस्था चित्रापूर मठ म्हळ्यार शिरालीन तशी मठाचे चित्रण हय चित्रण कर्नाटक भारत सरकारान केलेलें स्टॅम्प म्हाका ते दिसता 2011 दिसता तें ताजे इस्वी ते पळयल्यार सकल दिसता म्हळ्यार साधारण वय साधारण 2009 इस्वी म्हणटना 300 वर्स पूर्ण केलेलो अनेक संस्था तर उपजलो आमगेले धार्मीक पथां भितर वचे खातीर एक मार्गदर्शन करचे खातीर आमकां ते दिसता. दरारी कसन जालें म्हळ्यार 1760 इस्वी म्हणटनाचे तेन्नाची हांगेले मैसूर वडेर रायाले हांत देखून तागेले सैन्यान देखून एक केवल एक हें कसन घोड्या कास्तार जावन आशिल्लो म्हूण म्हणटात ताका हैदर अलीक. मागीर तो सैनीक जालो मागीर तो दळपती जालो. ताणें एक विंगड एक सैन्य बांदून ताणें जे तेन्ना इक्केरी संस्थान आशिल्लें ताजेर ताणें
एक गुरी घाली आनी गुर इक्केरी संस्थाराक मस्त त्रास जालो. तसो जावन 1760 आनी 60 1767 म्हळ्यार एक समय येतना ते हांगेले केळदी चेन्नम्मा म्हळ्यार राणी तांगेले आळवीक तिगेले थंय चालती आशिल्ली. तिणें भारी धैर्यारी विश्वासारी तिगेले जे सैन्य तिगेले आसा तिणें ते झूज केलें, ते युद्ध केलें. ती ते युद्धांत हारली. हैदराली लूट हारली. आनी ते सगळे इक्केरी संस्थान हैदराली हाता वतना तिका मराठा साम्राज्याच्या पेशवांनी तिका एक कडेन आश्रय दिलो पुणे लागीं एक किल्ल्या भितरी म्हळ्यार कोटा भितर एक. ते तिगेले अंती थंय जाल्लें अशें म्हळ्यार इतिहासकार सांगताचे. हाजे हें कशें न्हय हाजे प्रभाव कसो म्हळ्यार जे हांव तावळी कर्नाटकाचे हें दाखयलें चित्रपट दाखयलें भूपट दाखयलें आमगे सगळ्यांची कोंकणी वसाहत खंय दाखोवन खंय तार आशिल्लें गोंयांत दाखोवन येयलें ते सगळ्यांची नेर जावन इक्केरीच्या हातान दाखोवन हैदराली आनी तांगेल्या हाताक गेले. अशी जिवना भितरी थोडे व्यत्यास त्या वेळार येवचे सुरू जाले. आता हैदरालीले आता आडಳಿತಾಂತು आमगेल जीवना वयर कसले एक प्रभाव जो या दुष्परिणाम जो या चांग कसले जो जालेले आसगी. पण हे राय त्या वेळार कशें आसता आशिल्लें म्हळ्यार तांगेल स्वार्थ सुरवेक तांगेल साम्राज्याक वाडोवका तांगेले हें कशें तिजोरी वाडोवका तांगेल संपत्ती वाडोवका पयलीं तें आसता. आनी ताजे नंतर तांगेल जू म्हळ्यार सैन्य ते सैन्य वाडोवचे तांकां पयशे जावका तें तांगेल सुरेख कमाय केला आसता. त्या खातीर हे युद्धांक ताले नश्ट आसा पळय हें भरचे खातीर चड ताणें कर म्हळ्यार टॅक्स वाडयलींची आनी हैदरालीन आनी मुखार सोन 1782 म्हळ्यार 1782 म्हणटना तागेलो पुतू टिपू सुलतान आडळितेक आयलो. तांगेले अंत भितरी आडळिता भितरी खूब नश्ट लोक भोगलेची हें आमगेलें तटवर्ती कर्नाटक आशिल्लें. आनी ताणें कशें केलें म्हळ्यार व्यारू अरबी लोकांक दाखोवन चड आपोवनात ताणें म्हळ्यार तांगेले धर्माचें हें तें दिश्टिकोन तांकां चड व्यार दिवचें सुरू केलो आनी तांणी खूब लोक हांगा आयल्याची तांगेलोय वसाहत तांकां चड सुरू जालो. अशें जे आमगेलें व्यापाराचें मुखेल केंद्र जावन आसचें बंदर प्रदेश म्हणून ते बंदर प्रदेशा भितर खूब त्रास जालो. आनी ते 1782 म्हळ्यार 1782 दाखून मुखार एक 15 वर्स मेरेन बारी त्रास भोगलेची अशें म्हणलें इतिहासा भितरी दिसून येता. आनी आडळिता भितरी ताका चड ताका तांक म्हळ्यार ताका एक सपोर्ट करनी स्थळीय लोकांनी अशें म्हळ्यार ताका भारी तांगेले वयर राग आशिल्लो कोप आशिल्लो अशें म्हळ्यार इतिहासा भितर पळोवन दिसता. तशें जालें कुडलें जीवन अस्तव्यस्त जाता. तेच जावन त्या कालगटाचेर आनी परत आमी पेटू खाल्लो. मागीर आनीक एक कसं आमकां पळोवचें मेळटा म्हळ्यार एक इतिहास पळयल्यार आतां एक दुसरे मताचे एक राय आयल्याली तांगेले मताक ताणें प्रचार करचे चड आसता मतांतर करचें आसता. आतां पोर्तुगीजांनी हांगा गोंया येतना तांगेलें तेंच आशिल्लें तांकां खंय तार सांगता आशिल्लें म्हळ्यार पोर्तुगीज हे येतना एक हातांत तलवार दुसऱ्या हातांत कुरीस दवरून येता आशिल्लें. कुरीस म्हळ्यार क्रॉस दवरून येता म्हळ्यार मतांतराचे उद्देश आसता म्हणून. तशीच टिपू सुलतानानय तेंच काम करच्याक लायलें म्हळ्यार तागेलें हें कशें तागेलें कॅपिटल म्हळ्यार राजधानी तागेली राजधानी आशिल्ली श्रीरंगपटणान. श्रीरंगपटणान जाल्यार तो कोडयाला मेरेन येत तशिल्ली ताका म्हळ्यार हांगा ते आज आमी ते वावटा गुड्ड म्हणटाचे ते वयर डोंगर ते आसता तशें थंय दाखून समुद्र दिकडच्यान ताका दिसता तशें ताका हागेले नेपोलियना लूट मित्रत्व आशिल्लें फ्रांसाचे तो म्हळ्यार ब्रिटिशां विरुद्ध न्हू हांगा हो ब्रिटिशां विरुद्ध हागेले टिपू सुलतान ब्रिटिशां विरुद्ध ते नेपोलियन तशें एनिमी आनी फ्रेंड दिले. करेक्ट माय एनिमी इज माय फ्रेंड. ताजे खातीर तो तातवळ येत आशिल्लो ताका सांगलें झुजाचे व्हड म्हळ्यार नौके म्हळ्यार हें येत आशिल्लें
अशी तागेलें युद्ध हांगा ब्रिटिशां विरुद्ध हांगा दाखयलें आमकां दिसता. हे दक्षिण हिंदुस्थानांत खूब कडेन हे तागेलें जाल्लेलें हें आसा, इतिहास आसा. हांगा मंगळुरां कडेन मात न्हय, दुसरे कडेन. जाल्यार आमगेले कोंकणी वसाहत आशिल्ले कडेन देखून लोक हांकां तागेले सगळे सैन्य घेवन तो जो आत्ताच वाट आसा आमी बेंगळुराची वाट आसा, घाटी जावन BC रोड, बंटवाळ अशी जावन वता पडटा, सकलेशपूर जावन हासन जावन तो हांगा वता आशिल्लो, काही श्रीरंगपटना वता आशिल्लो. ते सगळे वाटेरी ताणें वच्चे, केन्नाय तो वचून येता आशिल्लो तो. ते सगळे वाटेर तागेले वसाहत हांगा करून दिली. आनी ल्हान काम आसा पळय पुरा, रांदप हें करचें, शुद्ध करचें, क्लीन, ते सगळे कोण कोण लोक मेळटाचे तांकां सगळ्यांक मतांतर केलें. हें तागेले वयर एक व्हड अपवाद इतिहासा भितर पळोवचा मेळटा. तशें जावन जीवन येयली मस्त त्रास भोगली, मस्त कश्टां भोगली. चिके चड आवाज काडूंक जनाक भंय आसतले, म्हळ्यार तो एके मारता नातल्यार मतांतर करता. हय हय हय, हे खबर आमी हांगा मात न्हय, भटकळांत थंय कोंकणी वसाहत खूब आशिल्लो, थंय बी असल नमुन्याची परिस्थिती आशिल्ली. अशें म्हणल्यार आमी एक इतिहासाचें हांव एक पुस्तकां भितर तें बरयलें आसा. थंय खूब जाणांक मतांतर जावचे परिस्थिती आयली. म्हणल्यार हे कोंकणी लोकांक जे गोंयांत करून स्थळांतर जाल्ले पावंड्यार हेज्यार जीवन कश्टाक भोगता आशिल्लें. कर चड अशें पुरो, कर चड आसता आशिल्लें, सवलत ना आसता आशिल्लो, रक्षण कोणाक मेळटा म्हणून गोत ना आशिल्लें. ताजे खातीर राज म्हळ्यार खंय बरे गट्टे सुका तेन्ना मात आमकां मागशी. कित्याक म्हळ्यार जे कोंकणी लोक आमी आयिल्ले आसाचे, आमी काय झुजा वतल न्हय आशिल्ले. आमी स्वताची सैनीक हे न्हय, आमी म्हळ्यार हे न्हय क्षत्रीय न्हय, आमकां तलवार उबारनू आनी बंदूक उबारनू हें ना आशिल्लें. तशें जावन तें भोगलें म्हूण. तशें जाल्यार ह्या इतली पुरा कश्ट आसतना कर चड आशिल्ले, मतांतर आशिल्ले आनी तांगेले पुरा मस्त पुरा दौर्जन्य आशिल्लें. तशें जाल्यार ह्या राजकीय सुदारणा केन्ना येयले मागीर? हे राजकीय सुदारणेक लोकांना मस्त त्रास घेवका पडले. आनी कोणा लागीं ताका वचून तांकां एक सहाय मागचें अशें म्हणून कळना आसता. त्या वेळार ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी ती देशा भितर इतके घट्टी जावन येता आशिल्ली. दक्षिण भारत येदे कडच्यान तांगेलें हें आशिल्लें आनी तांणी टिपू सुलतानाक हरावका म्हणाल एक नमुना उद्देशार आशिल्लें. तसो इतिहास कसो सांगता म्हळ्यार साधारण 1709 इसवी येता, 1782 1782 म्हणटा तो आकायला राय जाला. ताजे कोणू सुद्दां 1784 आंतगी म्हूण लेखता हांव. ताका राजकीय सुदारणा आयले स्वल्पपणी ना आयली ना, कळ्ळां. जाल्यार आनी काही युद्ध चालू आशिल्लें. खडेरी ताका 2-3 फावटी तुवें इतिहासा भितर गेलें ब्रिटिशांनी हांगेलें एंग्लो युद्ध, मैसूर युद्ध म्हणून वाजिल्लें नासका. तांचे भितर एक झूज, एक युद्ध कोडयाला भितर घडलें. ताका सांगतात हांगा कोडयाल बैल आसा पळय, बयल प्रदेश न्हू तें बॅटल ऑफ कोडयाल बैल म्हणलें ताका नांव आशिल्लें अशें म्हणलें इतिहासा भितर दिसता. हांगा तें व्हड झूज जालें. ताणें ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्या उठ ताणें व्हडलें झूज केलें, व्हडलें युद्ध केलें. आनी तेन्ना ब्रिटिशाल ओटू मैसूर संस्थानाचे मेळनाशिल्ले, तंजावूर संस्थानाचे मेळनाशिल्ले, मराठा बी तांगेले मेळनाशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार टिपू सुलतानाक एक अंती जावका तागेलें हें बाजी वायट अशें. आतां हें कशें जालां म्हळ्यार आमगे लोकांक तेन्ना एक अंत भितर एक इंग्लीश भाशेन सांगता आस पळय, कळ्ळें. हें एक सायडाक डीप सी समुद्र आनी एक सायडाक वय अशें आसतना खंयच्या सायडा उडचें म्हणून खंय घेवचें म्हणून कळना. जाल्यार ब्रिटीश सैन्य हांत भितर चड शिस्त आशिल्लो अशें म्हणलें एक हें कारण. आनी ब्रिटिशाल ओटू म्हळ्यार ब्रिटिशाल सहाय घेवन टिपू सुलतानाक हरवचे प्रयत्न चालू आशिल्ले. अशी 1784 म्हळ्यार 1784 भितर कोडयाला भितर कोडयाल बैल युद्ध जाल्लें. तांत कोण विजयशाली जाल्ले म्हळ्यार ब्रिटीश विजय जाले की नाही टिपू सुलतानाल विजय जाल्ले? आतां तागेलें त्या युद्धाचें आमी तर चित्रण पळयल्यार तागेलें की लायक तयार आशिल्लें तागेलें.
त्या युद्धा भितर ब्रिटीश हारले पण हांगा दिसता पडटा ब्रिटीश हारले 4000 ब्रिटीश सैनीक तांचे भितर मेल्लेची अशें म्हणल्यार इतिहास सांगता ताजे खातीर ताणें टिपू सुलतानान हाका कोणाक गव्हर्नर जनरल वेलेस्ली तर ताणें मद्रास प्रांत्य आशिल्लें ताका स्वता कोडयालाक आपयलो आनी तें ताका संधी ट्रिटी म्हणटा पळय ताका ताणें दस्तखत केलें तशें केलें आनी तांचे भितर ताका खूब तांणी युद्धा खातीर जालेले खर्चाक पयशे वापस दिवका जाले आनी मंगळूर होन्नावर कारवार मेरेन तटवर्ती आशिल्ले जाग आसा पळय जे खंय आमगेले कोंकणी वसाहत लोक आशिल्ले ते पुरा तांणी ब्रिटिशान ताका वापस दिवका पडले हा आता तांगेल ते ट्रिटी बरयतना संधी करतना केन्ना एक शरत म्हूण एक आसता वय त्या शरता निमित्त आमगेले कोंकणी लोकांक चांग जालें की वायट जालें सहज जावन तें वायट जालें कित्याक म्हळ्यार तें परत तागेर हातांत गेलें आनी ताका तेन्ना आनीक चड पवर मेळ्ळें तशें पवर मेळ्ळें मात न्ही ज्यो वसाहतशाही आमी लोक आयिल्ले आसा आमगेले वयरी ताका आनीक चड राग येयलो खोप येयलो म्हळें खबर इतिहासा भितर पळोवचें मेळटा खंय तार म्हळ्यार ब्रिटीश सैन्यांक एक सैन्याधिकारीक सहाय केल्लें ह्या लोकांनी आपणाक मारच्याक म्हणून ताका ताणें भारी हाजेरी एक व्हड 10-12 विशेश तर दोन क्राइस्त समाजाचे कोंकणी लोकांक भायर चमकून व्हरून ताणें श्रीरंगपट्टण थंय व्हरलें ह्या वाटेरी त्या वाटेर खूब जाण तांणी सरलेची मेल्लेची रोग जालो आनी ते तांणी बंदिकांनी आशिल्लेची अशें म्हणून इतिहास आमकां सांगूंक मेळटा आनी परत टॅक्स चड सुरू जालें आनी एक कसं म्हळ्यार ताका एक तागेलें मन आशिल्लें कसं म्हळ्यार हे ब्रिटिशा हिंदुस्ताना येवच्याक एक कारण कसं म्हळ्यार हांगा व्हड मिऱ्या वेव्हार आशिल्लो मिरे हांगा तूं आमगेलो मंगळूर देखून पडील जावन हे BC रोडा वचचे रस्तो आसा पळय थंय गेले दावे दिकडच्यान पळयल्यार तुका खूब डोंगर दिसता म्हळ्यार गुड्ड्याचे एक सालू दिसता आज ते मस्त शिक्षण संस्थे घर प्रदाल्यांचे थंय मिरे वाडयता आशिल्ले त्या मिऱ्या सगळे ते बगा येता म्हळ्यार तोट ते तोट सगळेच उज्ज दिवन लासून घालले त्या मिऱ्या खातीर आनी येवचे हांगा मिरे जावचे ना जम असल नमुन्याचे एक हें गेलें म्हळ्यार मिऱ्या व्यार करतले कोण आशिल्ले चड जाण आमगेले कोंकणी लोक आशिल्ले हे कोंकणी लोकान आशिल्ले तांगेलो व्यार गेल्लो आनी तांकां हें कशें वडा म्हळ्यार मच्छ व्यार तांणी माल बोरून वता लोक तांकां अडकळ केलें आनी एक हंतारी हे अरबी लोकान आयल्यानी कोडयाला बंदराक उज्जो घालो म्हणून तांकां रक्षण दिवचें तें आनी नाशिल्लें तें म्हणून अशें म्हणाले की इतिहासा भितर पळोवचें मेळटा म्हण सगळ्यांची नश्टाका कारण जाले शिवाय मस्त कसं लाभ जाय न्ही अशें म्हणाल दिसता तशें आमगेले फुडली उपाख्यानांत आमी पळयल्यार तुमी ते सुलतान बत्तरीचे पुरो चित्रण दाखयलां तशीची एक अनेक एक मस्त प्रख्यात जावन अशी एक जमलाबाद फोर्ट म्हण एक आसा बेळतंगडी लागीं म्हळ्यार ताण ते वच्चे वाटेरी ताका एक रक्षण जावकाना ते परदावत्याक ताण ते कोरून घेतिल शिवाय ताक्कन तागेल्या सैन्या खातीर तें आशिना तें आजीक एक ऐतिहासीक कुरू म्हणटा पळय तें जावन तें आसाच जाल्यार तागेले खडेरी चवथे युद्धा भितरी ताका श्रीरंगपट्टणांतूची ब्रिटीश सैन्यान ताका हारयलो अशें म्हणल्यार इतिहासा भितर आमकां पळोवचें मेळटा 1799 1799 म्हाका दिसता मे म्हयन्यांत केन्ना कितें जालें तें व्हड झूज जालें वय तांचे भितर टिपू सुलतानान मस्त रॉकेटांनी प्रयोग केला अशें म्हणल्यार इतिहास सांगता म्हळ्यार आज काल ते दुर्सू बाणनाचे तेंचे चिक व्हड नमुन्यार करून ताका हें कशें गन पावडर म्हणटाच पळय तें तांचे भितर घालून तो ताणें फिरंगी गुंडाचे ताणें उपयोग केले अशें म्हणून करता ताणें खूब प्रयत्न केले नासा बट जाल्यार सैन्य व्हड आशिल्लें आनी ताका आंतरीक जावन तागेलें वय ताका बळ ना दिनी लोकांनी तांकां दिन ताका तांक दिनी ही ताका म्हण तागेली थोडीची राजनीती आसा पळय ती थोडीची लोकांक विरुद्ध आशिल्ली इतर भाशेच्यांक इतर धर्माच्यांक विरुद्ध आशिल्ली अशें म्हणलें हाजे निमित्त तो ते झुजा भितर सर्वल मात्र न्हय तो खुद्द मेल्लो वय ते हे 1799 ते एक लायक एक चित्रण ताणें युद्धा भितर टिपून हें जालें आसा हें तांणी
मंगळूर हाजी भितरी खंयच्यारी किल्ल्यारी तांणी हें केलेलें नाही कसं वार केलेलें म्हणून तांणी धाळी केलेली गुरी घालेली हाजी चित्रण एक कोणकी ब्रिटीश हांणी पेंट करून दवरलें आसा हे तांबड्यांनी हें आशिल्लें आसा पळय त्यांनी ब्रिटिश वय पळय अशी खडे टिपू तें युद्ध जातना सगळे रात्री जालें खंय तें फालपाल्यार म्हळ्यार पंत्याव रात्री पुरो युद्ध थंड जावन आसतना तांणी सोदून वतना तागेलें मड थंय मेळ्ळें टिपू सुलतानाक मड तें ताणें धरून बशिल्लें हातांतून अशी तें एक तांणी हेवंय घालां आतां ते इतिहासाक श्रीरंगपटणाक गेल्यार ते फातर घाललें दिसता म्हळ्यार कसं जालें राजकीय जावन एक व्हड एक घुंचे म्हळ्यार टर्निंग पॉयंट म्हणटा इतिहासात तशी ते श्रीरंगपटणाच्या मुखाल्यारी तागेले ते जैन आनी पुरो दिसता कारखोटरी पुरा त्या टायमार कसकसल पुरो नमनेच पुरो केल्ला म्हणून इतिहासात दिसता वय आनी चेडावत युद्धा भितर हें जालेलें आसा पण तांकां असलेंच एक कश्ट सोंसूंक पडटा अशी अशी जालेली तेन्ना हे मंगळूर पॅण्ट समेत सगळेच आज जे आमी दक्षिण कन्नड उडपी आनी उत्तर कन्नड जिल्ले म्हणटाचे खंय आमगेलो कोंकणी लोकल वसाहत आसा ही सगळ्यांची नेर जावन ब्रिटिशार हाताक त्या काळान तूं ते श्रीरंगपट्ण म्हणटाना ते मैसूरा लागीं दुखून तेन्ना ते वडेर रायाल पुरो मस्त प्राबल्य नाशिल्लो वडेर राया मैसूरा भितर त्या वेळी आशिल्ले जाल्यार तांगेलो प्रभाव सैनीक प्रभाव ते उण जालेले निमित्त न्हय हैदर अली हातांत गेले तो तागेले सैन्यांत आशिल्लो तो वडेर सैन्यांत आशिल्लो ताजे अर्थ तो तसो तांणी तांगेलें रक्षण एक ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीक मागणी करपा पडलें असल परिस्थिती आयली नाजाल्यार ते मैसूर हें जे रायालें हें आसा आस्थान आसा आनी राजगृह आसा वैभव कितलेच नाजाल्यार तें पुरो नश्ट जावन वता तशी कितकी म्हणून दिसता इतिहासा भितर आमी तुलून पळोवपा पडटा कसं जालें 1818 इसवी येतना म्हळ्यार 19व्या शतमानाच्या आदीक येवन पळयतना आमगेले सगळ्यांची कुडियाल सवेत ब्रिटिशार हातांत गेले आतां जाल्यार ब्रिटिशार आडळीत म्हळ्यार थंय राय आनी कांय कोणें आसनाची जाल्यार तांगेले कलेक्टर तशी पुरा जनरल पुरो म्हूण तांणी नेमक कोर न्हू आडळीत करता आशिल्लीची म्हणून आमी पुरो आमगेले इतिहासा क्लासांत वाचलेले आसा स्कुलांत शाळेंत पुरा त्या वेळार हांगा कोडियलांत कोण आशिल्लो कलेक्टर जावन तांणी तें प्रथम जावन ब्रिटिशांनी तें एक स्थान तांणी उद्भव केलो एक तो उक्तो केलो तो स्थान कसो म्हळ्यार कलेक्टर म्हळ्यार कसं कलेक्शन करता कर सो कर टॅक्स कलेक्ट करचे खातीर ताका कलेक्टर म्हळ्यार नांव हें सुमार वर्स थंय म्हळ्यार आमगे स्वातंत्र्योत्तराचे समयांत थंय कलेक्टर बंगलोची म्हण ताका नांव म्हणटा आशिल्लें आनी कलेक्टर म्हणटा आशिल्लें मागीर तें डेप्टी कमिशनर आतां DC म्हणटाचे तेंचे पोजिशनार आसा आमी पळयल्यार पयलो कलेक्टर जावन तांणी नेमक केलेलो कॅप्टन मुनरो म्हूण आशिल्लो सर थॉमस मुनरो म्हूण तांणी म्हणटा आशिल्लो हे तो ब्रिटीश अधिकारी हे ब्रिटीश अधिकारीन कोडियालचे आडळीत हातांत घेतलें आनी 1800 इसवी देखून 1804 इसवी मेरेन तो थंय आशिल्लो आज गेल्यार आमी ते DC ऑफिसाक गेल्यार ते व्हडले एक फलक दिसता फलकांत पयलीं नांव तुमी चारी कोंकणी लोकांचेर एक पुस्तक बरयलेलें आसा तांतूं ध्रुव तारे म्हणलें एक पुस्तकांत तुमी हागेले विशय बरयला म्हणून म्हाका वाजिल्लो उडगस ते तांत भितर जो म्हगेलो तो ते अंत भितर कथानका भितर जो नायक म्हळ्यार दिसता हिरो म्हळ्यार दिसता नारायण पै म्हळ्यार एक व्यक्ती हांव तांचें चित्रण केलां ताणें ते मैदान संते मैदान म्हळ्यार जो सेंट्रल मैदान आसा ताणें थंय सांतेक वतना ताणें थंय एक पळयलें एक चित्रण एक पेंटींग करून दवरलेलें कसो ते पेंटिंगा भितर आमकां किल्लो दिसता आनी थंय ताणें हाजेर घोड्यार चलून येयलें तें पळय एक हाका हे चित्रणांत पळय एक 200 वर्सां फाटीचे समाज कशें आशिल्लें ते रंग थंय तसलो वापरलेलो एक बारीक सौंदर्य दिसता आतां आधुनीक रंग वापरनी ताका
मागशी किल्लो कशें आशिल्लो ताजे वयर ते ताजे ध्वज कशें आशिल्ले आनी एकदम खूब फाटीक ते पळयल्यार तुका ते न्हंय दिसता समुद्र न्हय तो न्हंय वय म्हणल्यार आज DC ऑफिसाचो जाग आसा पळय तो ते तांबडो आशिल्लो हो काण मागीर ब्रिटिशांनी तांगेल नमुन्याचो तांबडे पात्राचें आज आसूं तें आनी कडच्यान उजव्यान हांगा तांणी पुरो सालान व्यारा बशिल्लें एक चित्रण केलां आनी येद्रा तो ब्रिटीश ऑफिसर येता तागेल मागशी ब्रिटीश सैनीक वय सिपाय आशिल्ले आनी तांणी तागेल मागशी येताचे तांगेले ते बँड वाजताचे येता आशिल्ले ते रस्त्यार अशें म्हणलो येद्राक तो तिणें ते वय ताका एक चित्रण केलां ताणें पळोवन तांकां बारी तांकां आश्चर्य जाता आनी कोण नमुन्याचे आमगेले एक शिस्त न्ही हें आशिल्लें ताजे खातीर आमगेले सगळ्यांची हें तांगेल्या हातांत गेलें की अशें म्हणून ताका हुस्को जावचो दिसता अशी एक 200 वर्सां फाटीचे 200 वर्सां फाटीचे एक परिस्थितीचे तेन्नाचें एक चित्रण दिसता अशी तागेल्या हातान तूं गेले तो थॉमस मुनरो DC जावन आयलो आनी एक पटीक सद्याक युद्ध वातावरण शांत जालें न्हय थॉमस मुनरोल कालांतू आडळीत कशें आशिल्लें चांग आशिल्ली की नाही ताणें ಸ್ವಲ್ಪ सुदारण हाडली ताणें कशें कसता आशिल्लें म्हळ्यार केन्नाय एक बुद्धिवंत मनीस कसो करता म्हळ्यार आडळिताखान दवरलेलो पयले त्या आडळिता भितर कसं सुदारण हाडल्यार आपल्यार आडळितेक बरेपण जातके पळय जनाक खूश जाता आनी ताका ताका सुलभ जाता आनी तांणी तांतूय युरोपा दाखोवन येयले इंग्लंडा दाखोवन येयले हांगा लोकल जनाल चिंतन गोतना कसो सिस्टम आशिल्लो म्हणून गोतना ताचे खातीर तांणी एक काम केलें अशें म्हणून इतिहास सांगता ते कसो म्हणून म्हळ्यार हें कसलें जागो कळना ताजी कर लँड रेव्हेन्यू म्हणटा पळय ते रेव्हेन्यू वट करचे खातीर ताजे एकठांय करचे खातीर तांणी कसन केलें म्हणून म्हळ्यार जे हांगा वसाहतशाही जालेले आमगेले कोंकणी लोक आसाचे तांचे भितर खूब शानबाग म्हळ्यार तांकां बरप येता तशें तांणी तलांतर म्हणटा पळय कितली पिळी देखून हें काम करता आशिल्लें खंय विजयनगर साम्राज्यांत आसता विजयनगर साम्राज्यान तांणी तें काम करता म्हळ्यार ताणें गोंय आसतना तें काम करता आशिल्लें आनी विजयनगर साम्राज्यान ताणें तें कन्नड हाजेर भाशेरी तें बरयता आशिल्लें कन्नड भाशा येता आशिल्ली तांकां सगळ्यांचें लॅक बरोवचें आनी रेव्हेन्यू कशें घेवचें सगळें तांकां गोत्त आशिल्ले निमित्त खूब शानबाग लोक शेणवी लोकूय म्हणटा ते शाणवी म्हळ्यार दाखोवन येयले शब्द तो गोंयांत दाखोवन येयलो आसता हांकां ताणें नेमक केलें कर्णीक जावन शानभोग जावन ताणें नेमक केलें तांणी 3-4 वर्स भितर सगळ्यांची हें आसलें कसं दाखलो म्हळ्यार टिपू सुलतान कालारी कसन नाशिल्लें म्हणून तांणी चड कसन म्हणून म्हळ्यार युद्धांत आसूं येत ते वेंचीकेची लायक सोफिस्टिकेटेड न्हय आशिल्ले अशें म्हणालें आमकां दिसता तशें तांकां आडळिता भितर चांग दाखलीकरण नाशिल्लें हे दाखलीकरणाच्या कामाक कोंकणी लोकांक ताणें नेमणूक केलें तशें जावन तांगेलें दाखलीकरण लायक जालें तांगेलें हें कर वट जावचें लायक बरे रितीन चल्लें तशें जावन तांकां आडळीत सुसूत्र जावन करूंक जालें तशीच तांणी म्हळ्यार आमी म्हळ्यार कोंकणी लोक म्हळ्यार विविध समाजांत कोंकणी लोक आशिल्ले तांतूं वट्रशी आशिल्ल्या पैकी तांणी चड बुद्धवंत म्हूण तांकां दिसून तें काम तांकां दिल्लें तशें जावन आडळीत सुसूत्र जालें जेन्ना जीण ती शांतता जाली अशी शांतते भितर हे 19व्या शेतमानांत हुगूर जनजीवन तेची उदरगतीक आयलें अशें म्हणून दिसता आमकां तशें नंतरा कालांत तूं पळयल्यार एक थॉमस मुनरो नंतरा कालांत थंय ढक्के आनी पुरो म्हणून आसा आतां पळोवचें म्हणटा मँगलोर डॉक म्हणटा आंग्ल भाशेन ताजे पुरो डेव्हलपमेंट जावन आसा पुरो हय ताजे उपेग चड जावचे सुरू जाला आतां आमी ते 1800 जाल्यार म्हळ्यार 1800 कंप्लीट जाता आनी थंय पळयार आमकां एक प्रमुख घाल घट्ट खंय दिसता म्हळ्यार तेन्ना आमकां एक आमी रथबिदीक येयला आमकां दिसता एक रथबिदीचें तेन्ना ते रथबिदीक मस्त प्रामुख्यान आशिल्लें ते रथबिदीचें ज्यो आज आमी देवळाचे चौक म्हणटाचे टेम्पल स्क्वेअर म्हणटाचे थंय एक वेंकटरमण देवस्थानाचें स्थापन जालें तें 1804 इसवे भितर तें तांणी ब्रिटिशार आडळीत येयलें 1818 शेतमानांत 1800 म्हणटा आमी 1800 करेक्ट इसवेंत भितर हें वेंकटरमण देवस्थान
कळलं ते स्थापन जाल्याने 1804 इसव्यांतू ताजे एक सुंदर एक रंगा चित्रण एक कलाकारान केलेलें आसा हे धक्क्याचे ताजे पयलेंच एक आमकां हें दिसता तें कशें आशिल्लें तें एक काट्टो हाजो पळय ते मंदिर म्हाका दिसता पळय आता मंदिर म्हळ्यार ते मुळये माड आशिल्ले तेन्ना शैलीन हाजे वैशिश्ट्य कशें जालें हे चित्रणाचे तेन्ना कलर कशें आशिल्ले म्हण दाखोवचें आज आमी सुंदर चित्रण ते लायट घालेलें हें केलेलें सुंदर तें न्ही हें 1800 1800 करेक्ट त्या वेळार जातरी 1804 इसव्यांतू थंय कट्टमणा प्रतिष्ठान जाल्ली तेच कादाण दिसता ते पळय व्हड एक रूप दिसता मस्त जन बसल्यांची काट्ट असं एक व्यापाराक एक कोण बसला थंय अशी रस्त्यार गेल्यार थंय घर दिसता अशी एक बैला गाड दिसता तेच नाशिल्लें कसं आमकां खंयच्या संचाराक असूचें आनी तो येद्रातीन ताका बैल दिसता ताणें कस्तुरी तिलक घालले एकलो नारायण पै म्हणून व्यक्ती आसा आतां तें देवळाक तें दोन्ही एकड तेकड हें दिसता पळय अशी एक मेट्टा एकड तेकड ताका दोन हें दिसता ती त्या काळार देखून आशिल्लें हें होयसळ काळाचें हें तें शैली ती ते तसलेंच आशिल्लें म्हाका दिसता आजीक तसलें तें आसता तें दवरून घेतलां ते कडच्यान तें मामाय देवस्थानाक थंय आसता तें अशें वेगवेगळ्या देवस्थानाक आसा हाजें प्रामुख्यत कसं म्हणून म्हळ्यार तें मदेंत आसा आतां हें तरी तें कट्टड नाशिल्लें जाल्यार अशें म्हाका तें दोंगर अशें वयर वता तूं विटोप देवस्थान दिसता पळय तो रस्त्यार अशें वयर वता तो जाग आशिल्लो ते येद्राक ते रथबिदीक नेर जावन हें मंदिर स्थापन जालें थंय एक मंदिर आशिल्लें वीर विठ्ठलाल एक मंदिर आशिल्लें 1777 म्हळ्यार 1776 भितरीची तें एक विठ्ठलाल मंदिर आशिल्लें एक सादारण एक 25 वर्स 30 वर्सां उपरांत त्याच मंदिराची एक व्हड कोर जाल्यार तेन्ना कलर कसो आशिल्लें तेन्ना ताका नळ्याचें हें थंय नाशिल्लें कसो माड म्हणटा पळय पंखे ताका हें थंय नळ्याचें थंय नाशिल्लें मुळयेची आसता आशिल्लें तेच हाजेर विंगड हंतारी पावंड्यार मागीर तें पावल घालता मुखार गेले तशी तें वाडोवन हाडप हें आमकां जीवन चित्र 1804 अशें उर मुखार केल्लें ते आता वेंकटरमण देवस्थानाचे स्थापन जातरी त्या वीर व्यंकटेशाल मूर्ती म्हळ्यार वीर विठ्ठलाल मूर्ती म्हणून म्हणली तुम्ही त्या थंय आसा त्या देवळा भितर आसा ही नवी मूर्ती प्रायः बेळतंगडीचे हांगा दाखून म्हळ्यार ते विजयनगर साम्राज्याचे कसलें हें आसा कसलें वास्तू हें शैली आसा मूर्ती शैली तशें म्हणून एकलो वापरून केलेले इतिहासकार मुकुंद प्रभू म्हणून एकलो आशिल्लो ताणें इतिहासांत मस्त भितर संशोधन केलें आसा ताणें ताजे पुरो वेगवेगळी ती मुर्तीची आनी सांगून खंय देखून येवन आसच्या पुरो ती म्हणून अशें अंदाज बरयलो आसा थंय जालें आतां हाजेन कसं जालें म्हळ्यार रथबिदी वाडली राज्यान थंय संचार करची चड जालो वासय चड जाले सगळे रथबिदी एकड तेकडच्यान पुराय कोंकणी लोकल वसाहत जालो ते दुसरे तेकडच्यान बदीक रस्त्यार गेले थंय आशिल्लें अशी गदेखेरी जो म्हणटा थंय आशिल्लें म्हापश्यान गेले थंय आशिल्लें तेकडच्यान एक रस्तो गेल्यार थंय हांगा शरव देवस्थान मेळटा शरव देवस्थान गणपती देवस्थान 800 वर्स फुडलें अशें म्हणून कोणाक इतिहासकारान बरयलें आसा म्हळ्यार हें प्रदावचे फाटीकच तें टिपू सुलतान आयला म्हूण सांगताची वय म्हळ्यार थोडे ती कसले दाखयल्यार सांगिल्लें कितें एक अंदाजार सांगिल्लें म्हणून गोत्ता म्हळ्यार हांव खंयचें दाखयलें पळयन तें कळ्ळें जाल्यार तें देवळ तेन्ना दाखून आशिल्लें अशें म्हणून म्हणटा आशिल्लें आनी ते सुद्दां अंत भितरी भुंयतणेचेरी आमगेलो वसाहत वाडलो व्यार करतल्यान व्यार केलो वैदीक काम करतल्यान वैदीक केलें अशे दोनूय प्रमुख जावन आमगे उद्योग चालते तशें जाल्यार आतां व्यापार करून आशिल्ल्या मनशान तांगेलें जीवन उत्तम जाल्लें म्हणून म्हणटा तुमी तेन्ना एक व्यापार उत्तम आसतना आर्थीक परिस्थिती उत्तम आसतना एक मनशाक एक शिक्षण जावका म्हूण एक मना येवची सहज म्हूण म्हाका दिसता तेन्ना शिक्षणाक कसले आनी तांक दिलें आसगी वय आतां तूं एक भार एक प्रमुख प्रश्न आतां उपजायलो तुवें तेका म्हळ्यार वा प्रमुख म्हूण हांव इतिहास सांगचें म्हणून म्हळ्यार 1560 इसवे उपरांत गोंयांत दाखून आमी प्रस्थान केलेलो लोक हांगा येवन वतना मागीर 1660 जालें 1560 देखून 1660 जातना 100 वर्स जालें 1760 जातना 200 वर्स जालें 1800 जातना 250 वर्स जालें
आनी काही मुखार गेल्यार 300 वर्सां जालें तें ते चलतें एक तांत भितर एक दुखाची खबर कशी आसता म्हळ्यार शिक्षणाक कसं प्रयत्न कर व्यार उद्यमच कितलें म्हळ्यार चांग शिक्षण आशिल्लें म्हळ्यार बरप अशें लोक थंय निरक्षय जाले कितले एक शतमानान तूं एक 3 जावं 4 पिळी म्हणल्यार एक धर पिळिगा तितलें मात्तें म्हळ्यार 3 शतमानांत 12 मात्तें इतलें अनक्षरस्थ जावन गेले शिक्षण ना ते शिक्षण ना जाल्यार तांणी तांगेलो इतिहास बरोवच कसलो वाचूच कसं ना वाचते आस कसं ना थोडेचे लोकांक संस्कृत भाशेचे थोडे ज्ञान आशिल्लें कितकी काय पूण तांणी तें प्रचार केलेले आमकां इतिहासान दिसता मागीर काय केलं शिक्कील जन काय करणीक जावन शानभाग जावन काम करता तें तावळ तावळ सांगिल्लें पळय तांणी कितले बोटान लॅक करता ज्ञान आसता आशिल्लें कितलें शिक्षण दिवचें असं कसं ना एक शिक्षण संस्था म्हणलो ना आनी थंय नश्ट जालेलें पयलीं कसं म्हणून मंदिर नश्ट जालीं देवळां पोर्तुगीजांत म्हळ्यार तेंच एक अभिमान ते एक धक्क पाविल्लो अभिमाना खातीर प्राय देवळांची पुनर्सृश्टी करची अंत भितर कामांत पडलें व्यार करच्यांत हुशार आशिल्ले तसोन ते आर्थीक जावन बळवंत जाले कुळें पयलीं तें केलें काम मागीर रुपये भांगर अशें प्रकारान घालत्याक सुरू केलें शिवाय जनाल उदरगतीक आनी कसं जावका शिक्षणाक एक प्रामुख्यत अशे लोक आशिल्ले आमी तो आमी मस्त ध्यान दिनी अशें म्हणून इतिहास आमी स्पश्ट जावन दिसता कारण आतां इतली 300 वर्सां जालें आमकां एक शिक्षण संस्थेक खबर तूं आतां निमगूच ते जाल्यार ते येयना तो प्रश्न येयना अशी आमगेली एक परिस्थिती आशिल्ली आनी आर्थीक जावन बळवंत जाल्यार शिक्षण ना जाल्यार ज्ञान उण जाता ज्ञान प्रसार उण करता आनी ते ज्ञाना प्रचार जायना जाल्यार ते बुदवंत काय वाडना अशें म्हणून दिसता आमकां तशें जाल्यार विवेक वाडना म्हणून कारण विवेक आसल्यार मात मनशाक एक प्रज्ञा बरी आसूं ताजे खातीरच प्रज्ञानम ब्रह्म अशें म्हणून एक उपनिषद भितर सांगिल्लें आसता तेजे प्रचार करच्याक कसो मस्त यत्न केलेलो आमकां इतिहासा भितर दिसना तशें जाल्यार शिक्षण संस्थे आमी स्थापन करचे प्रयत्न केले जोगी ह्या घडयेंतूनय ब्रिटिशांची ताजे प्रयत्न चड केले आतां इतिहासांत आमी नेरतार काण पळयल्यार सादारण 1820 न्हय एक 1830 आनी 4 दिसा 34 1834 आमी तरी म्हाका दिसता बाशेल मिशनाच्या हिंगा घाला पळय बाशेल मिशन म्हळ्यार तांणी मूल जावन हांगा खंय जर्मनी आनी स्वित्झर्लंडा आशिल्ले प्रोटेस्टंट क्राइस्त संस्थे तांणी थंय देखून हांगा मंगळुराक येवन राबिले अंत भितर दिसता जाल्यार तांणी ते घालेले तांगेले ते भौशय हें बाशेल मिशन अजे प्रेसाच की हय प्रेसाच पळय बरयलां पळय बाशेल प्रेस म्हणून बरयलां पळय हें तांगेलो मुद्रो कळना ताचे भितर तांणी इंग्लीश बरयलां आनी थंय तुळू आनी कन्नड म्हणून बरयलां ते सकल बरयलें प्राय मळयाळी हें आसतलें जाल्यार देवनागरी स्क्रिप्टार बरयलें कसलें तांकां दिसना ते देवनागरी स्क्रिप्ट तांकां येना आशिल्ली की ताका नाक आशिल्ली म्हणून बरयन तें कळना जाल्यार ते 1834 इसवी भितर तांणी मंगळुरा भितर येवन तांणी एक केलें अशें म्हणून दिसता आनी एक प्रथम शाळा म्हळ्यार एक पिक्चर आमकां मंगळूरच्या इतिहासांत भितर खंय हें पिक्चर आमकां दिसता आतां ते समज जावन ते ब्राह्मीण गर्ल्स हायस्कूल म्हणून एक स्कूल आशिल्लें आज ते आमगेले ते मोहिनी विलास आसा कोण येता आमगेले ते तारा क्लिनीक हॉस्पिटल आसा पळय ताजे येद्राक एक कट्टड आसा एक इमारत ताजे म्हापशान तातूंत एक ओणी आशिल्ली ते ओणी भितर आमगेले मालगड मेगेल हावसांनी म्हणटा आशिल्ले तांणी ते शिकिल्लेचे त्या स्कुलांतूची हें चित्रण की थंय बाशेल मिशनाच्यान आतां त्या रथबिदी सकल वचे कडेन नित्राटा कडेन BEM हायस्कूल म्हूण आसा ते बाशेल मिशनाच्यान केलें स्कूल नांवाची BEM बाशेल इव्हँजलिस्ट मिशन स्कूल म्हणून तें सादारण त्याच काळार म्हळ्यार 1838 इसवेंत की 34 इसवेंत की तें तांणी उक्त केलें आनी ते शिक्षण दिवच्याक आधुनीक नमुन्यार शिक्षण दिवच्याक प्रारंभ केले ते एका क्लास देखून 2 क्लास अशी वच्ची एक सिस्टम क्रम आसा पळय तो क्रम ताणें ते जारी केलो अशें म्हणून आमकां दिसता पयलीं शिक्षणाक
तशें जाल्यार आतां ब्रिटीश काळांत सुगम जावन आशिल्लें म्हणून दिसता म्हाका त्या केदोळ तें सुगम आशिल्लें आमगेलें जिवन आता एक पटीक जिवनाक हाका नित्य जीण शांततायेन पावल्यार मनशाक एक पटी वय, सोंप समाधान, जाता. वय. समाधान जाता वय. ते खंय तो कोण आडळीत करता आशिल्लो म्हळ्यार मागीर पळोवन वय, वय. आता ते ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी तेन्ना नाशिल्लें ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी आयली व्यार करचे खातीर काही हे देशा सुदारण करचे खातीर तेन्ना आयले न्हय वय. आमगेलो समाज वाडोवक म्हणल्यार समकोन दिवक म्हणल्यार खातीर आयले न्हय तांकां तो उद्देशूय ना आशिल्लो तांणी त्या दिश्ट्यान तांणी कसं आमकां बरेंपण केलें दिसना जाल्यार तांगेले आडळीतेक बरेंपण लावच्याक थोडी तांणी थोडीची हें वाट सोदिली आसता स्टेप घेतली म्हणटा पळय ती पावंडी तांणी काडलेली आसाची पावलां ती पावलां प्रकार तांणी थोडी सुदारण करचें सुरू केलें बाशेल मिशनाचें येयलें तांणी हें सुरू केलें हें 1820 बासल मिशनान तू या कोंकणी लोकांक तांगेले चेडवांक सोडली वेवच्याक त्या- तांगेले उद्देश कसले दुसरे आसतले मतांतराचे उद्देश आसतले म्हणून भिवन पेटयनी हय ते एक प्रमुख विशय आमकां इतिहासा भितर दिसता कोणी दाखल करून ते बरें न्ही जाल्यार एक 2-3 अंत भितरी त्या शाळेक पेटोवंक नाका म्हणून म्हणटा आशिल्ल्याची अशें म्हणालें आमगेल्या म्हालगड्यान केन्ना सांगिल्लें म्हाका याद आसा कारण कशें म्हणल्यार ते मतांतर जातकी म्हणून भंय शाळेक हांगा चुकून धांवन आयलेले मनशां वापस हांगा येवन घरांत येवन तांणी वापस तशी जावचें ना म्हणल्यार एक भंय म्हळ्यार हें कसं दाखयता इतिहासाचें पुनरावर्तन वय जाल्यार म्हणून जाता आता 1819 शुड नॉट बी रिपीटेड रिपीटेड म्हणायचं चूक वापस परतून जावचें ना जायनीच पूण न्ही जाल्ल्यांची खूब जाल्यार जालें तितलें तें चुकोवका म्हणल्यार एक दिश्टिकोणार आसता अशी हें कालघट्ट अशी मुखार सावन वतना सादारण एक शांतताय आशिल्ली जाल्यार ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी बगे असमाधान मस्त अशी तांणी तांगेले लोकांक तांणी व्यापाराक म्हळ्यार तांगेलेची दर तांणी कसो रेट सांगता त्याचे फायनल सहज तांगेलें राज्य वय वय तांगेलें राज्य आसता तशें न्ही आनी त्याची हांकां शेतकारांक तांणी घालें कर विवियन म्हणून एकलो कलेक्टरान येवन ते कर वाडयले एक रीत आशिल्ली ती रीत कशी आशिल्ली म्हळ्यार कराक दोन तांणी एक लोकल आमगेल्या भाशेचे एक शब्द वापरलेले आशिल्ले एक कशें म्हणाली पूर्ण आनी एक अपूर्ण अशे एक शब्द तांणी गेले पूर्ण कर दिवं का आनी ಸ್ವಲ್ಪ जाणांक अपूर्ण म्हणटात जाल्यार नश्ट नश्टच ते प्रॅक्टिकल पळयतना तांतूं भितर लाभ ना लोकांक म्हणजे शेतकारांक एक एकदम हें आशिल्लें त्या वेळार एक शेतकारान परवट्ट कोरून एक विरुद्ध रबील सरकाराक ताका तांणी हांगाच भाशेन रैतर कूट म्हणटा तांणी ते इंग्लिशान एक बरोवन ते रॉयट्स कुटा म्हणून एक शब्द घालून हाका गव्हर्नर जनरलाक मद्रासाक धाडलो हे कुटाक दमन कोरका म्हणून आज्ञा येयली तसो शेतकारा वयरी हें पडचें सुरदान दबाव पडचें आनी अशी दबाव आसतना कर चड जातना पुरा एक राय आसल्यार आमगेलो एकलो राय आसल्यार एक मुखेलपण आसा तांगेलो उलोवच्याक तांगेलो युद्ध करूंक एक मुखेलपण आसा हे कसलें ना तांगेलें सांगिल्लें राज्य म्हणटना एक वोट एकठांय हाडूंक मस्त कश्ट जाता म्हळ्यार आमगेल्या लोकांनी कसलें आमी एक दुविधे भितर पडले म्हणून तुका दाखयता अशी वोट जाल्या लोकांक त्या वेळार एक व्हड कसले घडणूक जाली म्हणून म्हळ्यार मडकेरीच्या चिकवीर राजेंद्र रायाक ब्रिटिशान तांणी ताका क्यास्त केलो म्हळ्यार ताका बंदी काडलो बंदी करतना तागेले सैन्य जे आशिल्ले लोक आशिल्ले तांणी एक 2-4 वर्स भितर धांवन एक व्हड एक सैन्य बांदच्याक प्रयत्न करून तांणी थंय सकल देंवन येवन सुळ्या भितर मेळ्ळ्याची सुळ्या संस्थानान त्या वेळार मेळ्ळो थंय देखून एक तांगेलें एक सैन्य वाडलें हेची हाका खंयच्याक ब्रिटिशाल विरुद्ध जाल्लेली एक व्हड प्रक्रियेची अमर सुळ्या म्हणून एक नांव आयलें हाजे भितर इतिहासा भितर आमकां पळोवचा मेळटा कळ्ळें अप्पय गौडा रामगौडा अशी म्हणाल तांणी कल्याणप्पा अशें मस्त जाणांन दोंडा वाघ म्हणाले अशें मस्त जाणांन ताका वोट मेळ्ळो
ते हे एक चित्रण आमी तरी कोण की आतां घालें तुका दिसता गेलें हें अडताची तांगेलें पुतली एक गोड्यार बशिल्ली पुतली नवी केल्या ही हांगात मंगळूर हाण स्थापन केल्या तांकां गल्लार चेडयले वयर एक चित्र तंतू आसा तांणी कसन केलें म्हणून म्हळ्यार मंगळूर दिशेन आयले सोडिया सकून कोडियाला मंगळूर आयले तांणी ते कडेन परत केलें एक तागेले तुकडी एक कुडको तागेलो कल्याण पावले अज्जेरी खंयच्यारी मुखेलपणारी ते सैन्य मंगळूर कडच्यान आयलें आनी तांणी मंगळूराक गुरी घाली आनी ते जे ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीचे तेन्ना ईस्ट इंडिया कंपनीचेच हें कसन रायबार तांगेलेंच आमी ब्रिटीश पण सांगता आशिल्ले शिवाय ते ईस्ट इंडिया कंपनीचेच रायबार म्हळ्यार ह्या राय लोक रायबार करूं सुरू केला अशी तेन्ना लोकांनी हे टिपू सुलतान सैन्य आशिल्लें आनी पेट्टू खालेले खूब लोक सैनीक तंते आशिल्ले तांणी सगळ्यांक वट केलें तांकां वचून वेळ न्हू उठकून एक सैन्य बांदलें ते सैन्यांत भितरी त्या काळाचे आधुनिक शस्त्र नाशिल्ले आधुनिक शस्त्र म्हळ्यार व्हड बंदूक जावं आनी बिल्ल बाण हें चड आसता तशें न्हय थोडी बंदूक आशिल्ली हेंची ना म्हण न्हय जाल्यार पावना आशिल्लें तें जाल्यार तांणी 1836 म्हळ्यार 1837 भितरी मंगळूरा वयर तांणी गुरी घाली शांततेर आशिल्लें मंगळूर पळोवन तेका एक दीस सडन जावचें सुद्दां ना जे बंदूक मारले न्हय बेडी शब्द आनी पिरंगी शब्द आयकून जागलें गांव एक पटी झपक भिवन बसले पुराय घरांत भितर बागल जालीं पण लोक भायर येनाचे अशें न्हय आनी धडा 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 घोड्यार धांवचें दिसता अशें आयक पडटा अशें न्हय अशी तांणी मात्र हें धांवन ते मंगळूर कोटेरी तांणी आक्रमण केलेलें एक रस्तो पळय अशी मंगळूर कोटेर तांणी आक्रमण करून पण ते तुका पक्का सैनीक दिसना पडटा एक समवस्त्र घालेलो पक्का सैनीक शी दिसना लोकल रयत चड आशिल्ले तांचे भितर एक मुंड वयर बांदिल्ले पळय तितलें दिसता जाल्यार तांणी वट्टकर न्हय एक धैर्य रे थोडेच एक मुखेलपणाच म्हळ्यार युद्धां भितर झुजां भितर थोडेची प्रशिक्षण मेळ्ळेलें थोडे आशिल्ले बाकीच्या शिकयले आसताले बाकीच्या शिकयले अशी करून तांणी एक प्रयत्न करून मंगळूर कोटा भितर तांणी रिगले आनी जे गेले कलेक्टरल ऑफिस आशिल्लें म्हणून पळय ते कलेक्टर ऑफिसार वचून तांणी भितर वचून मारन तांकां सगळे जे मस्त जन खूब जाण आनी ब्रिटीश सैनीक आनी अधिकारी आशिल्ले कुटुंबाचे आशिल्ले तांणी मस्त्यान मेल्ल्यांची म्हणल्यार इतिहासा भितर आमकां दिसता जाल्यार जो कलेक्टर आशिल्लो तो म्हापशी वाटेन कुडले धांवलो म्हळ्यार तें न्हंयचे लागीं तो म्हापशी वाटेन देंवन वचून ताणें एक व्हड घेवन तांगेलें तें व्हड हें आसता आशिल्लें कशें मच्छी वस्ता आशिल्लें युद्ध नौके आसता आशिल्लें ताजेर तो कलिकत्ता ताका तो तलेचेरी तो धांवन गेलो अशें म्हणून आसता अशी तांणी पयले फावटी ब्रिटीश ध्वज सकयल देंवयलो वीरप्प नायकान वय अमर सुर्ल्याचे हांगे सगळेच हें तें वय वय कळ्ळें हांव एक 2-3 जाणां तांचे भितर हिरोजांक म्हळ्यार नायकांक पुस्तकां भितर हांव तांगेलें बरयलें आसा कळ्ळें केदंबाडी रामय्य गौडा वय रामय्य गौडा कळ्ळें आनी वो बंगारसो म्हळ्यार वीरप्प नायक अशी म्हळ्यार तांणी पुरो विंगड विंगड लोक तांचे भितर दौडगी वाघ दंडगी वाघ नाही दोंडा वाघ दोंडा वाघ आनी पुरा हांगे नांव आमकां इतिहासा भितर चड वाचल्यार आतां थोड्या लोकांनी पुस्तक बरयल्यांची ते वाचल्यार आमकां कळटा तवळे आमगेले कोंकणी लोक कितले करता आशिल्ले म्हणटा त्याचे प्रश्न आशिल्ले तितले पुरो तांणी जनाक सिपाईंक पुरो ओट्ट केल्ले फुडली पुरो हैदराली सिपाई न्हय इकेरी सिपाईंक पुरो ओट्ट करून एक तांगेलेच एक म्हूण एक सैन्य बांदले तशें तांतू हे आमगेले कोंकणी लोकांले भागीदारी आशिल्ली म्हळ्यार आतां कसलें दाखल दिसना पळय नांव पळोवचा गेल्यार थोडेच एक मुखंडाल नांव दिसता शिवाय एक व्हड सैन्य आशिल्ले प्रत्येक सैनिकाल नांव खंय आसा
त्या खंय आता तुका ते नाव पडलें मात कळटा वो कोंकणी समाजाच्या शिल्की एस भारी कश्ट आसा जाल्यार फूड कसं सांगता आशिल्लें म्हणल्यार हांगा हें कसं बालमारुती म्हणून एक व्यायामशाळा आसा ते व्यायामशाळा काय एक 20 शतमानाच्या आदीक बांदिल्लो तो तांणी गेलो पुरो कथ म्हण सांगता आशिल्ले तांणी आमकां ल्हान आसतना थोडे जाण कथ सांगता आशिल्ले ते कथ भितर हे कल्याणप्पाल ताका कन्नड शब्द कल्याणप्पन काटकाय काटकाय म्हण युद्ध हे अंत भितर हांगाचे लोकल जे चर्के ಸ್ವಲ್ಪ पुरो चिंचून तांत भितर मेळ्ळेले आमगेले तांणी ते अंत भितर कारण तांत आशिल्ले तांकां बारी उमेद येवन तांत गेलेले तांणी मेल्लेच पुराय नांवां विशय मात म्हाका हें दिसना जाल्यार आतां एक आमगेले कोंकणी लोकांत पळयल्यार नायक म्हणून सरनेम आसना वय नायक म्हणून सरनेम आसा तांणी खंयची काळार हे सैन्या भितर नायक जावन आशिल्ले म्हणल्यार समज कितें आसा दिसना आतां हांगे तर तांणी खंय तांत भितर आशिल्लें दिसना खंयच्यान तूं हांगा हय कर्नाटका तटवर्ती कर्नाटका तर ह्या जिल्हे तर तांणी आशिल्लें आमकां दिसना पूण तांणी थोडे एकलो ताका तांणी गोद्याचो वैकुंठप्पकी म्हणून एक नांव आमी सान आसतना आयकता आशिल्लें गोदे म्हळ्यार देहगाडी आमी कोंकणी भाशेर गोद म्हणटा व्यायामशाळा कन्नडा भितर गरडी माने म्हणून म्हणटा तो तांत भितर एकलो आशिल्लो तागेले एक दोग जाणां घेवन तो तांत गेलेलो तांणी पुरो मेल्लेची की तांकां सिंगापुराक तांकां गडी पार केले तांगेले खबर ना आशिल्ली अशें म्हणलें आमी सान आसतना सिंगापूर थंय तांगेले वसाहत आशिल्लो सिंगापुरांत तांगेले वसाहत आशिल्ले आनी त्या सिंगापूर हें आसा पळय द्वीप ते रानच आमगेले हें आशिल्लें पळय कसन अंडमान आशिल्लें तशें थंय व्हरून घाल्यार जाल्लें म्हणून अंती म्हणून मागीर वापस विचार करा तितलो वायट आशिल्लें तें सिंगापूर आज एक सुंदर हें जावन गेलो सिंगापूर म्हणून थंय पुरा आनी समुद्रा चोर पुरो बसता आशिल्लो कडल गळ म्हणटा पायरेट्स वायकिंग्स न्ही पायरेट्स तांणी आसता आशिल्ले तशी एक आशिल्ले थोडे जाण म्हणून आमी इतिहासांत पळयलां हांव खूब ते सोदच्याक प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका दाखल खंय मेळ्ळें ना पूण इतले जाणांक कोर न्हू ब्रिटीश ध्वज सकत देंवयलो आनी तांगेलो एक ध्वज आशिल्लो भारतांत ध्वज अशें म्हण कशें ना तो ध्वज तांणी वयर चडयलो आनी तो ध्वज 12 दीस मेरेन कोटेर आशिल्लो मागीर तो कलेक्टर तलशेरी जावन गेलेल्यान 4 मच्छी भरी ब्रिटीश सैनिकांक हाडून तांणी परतून हें केलें एक DC ऑफिसांत पळयलें एक संते मैदानार एक बावटा गुड्ड्यार ताजे खातीर ते गेले केदंबाळी गवडाले हें प्रतिमा बावटा गुड्ड्यार दवरला थंय एक तांगेलें एक हें आशिल्लें सैनिकांक एक ठाण आशिल्लो ताजेरी हें जावन ब्रिटीश मस्त जाण थंय निपोवन बशिल्ले आशिल्ले ते वयर न्हू वचच्याक त्रास जाल्यार तांणी थंय ब्रिटीश सैनिकां हाडून आनी घालले वापस वयर चोवन सगळ्यांक मारलें सकाळीं प्रारंभ जालेलें युद्ध दनपार 2 घंटे भितर सगळे भारतीय सैन्य म्हणजे जो भारतीय आशिल्ले म्हळ्यार हांगेलेच वेंकटप्पाले हांगेले कल्याणप्पाले आनी हांगेले पुरो वीरप्प नायकान पुरो जाणांक बंदी केल्ले एक भारी एक दुखाची एक कथानक तांचे भितर आमकां पळोवचें मेळटा आनी तांकां न्याय म्हूण सांगिल्लें आसा पळय ते न्याय कसो म्हूण म्हळ्यार तांकां पुरो जाणांक गल्ला घालें गल्ला घाले जाग आज जो आमी बिकर्ण कट्टे म्हणटाची ते बिकर्ण कट्टेर तांकां गल्ला चडयले फाशी घाल तांकां सामुहीक हय दिसचे तशीच पुरा सामान्य लोक पुरा मागशी हात बांदून राबल्याची तांकां कसं करचें म्हणून कळना दोळ्या उद्दायन काळ्यान मारतानी असल परिस्थिती आमकां कळली एक ब्रिटीश अधिकारी घोड्यार बसला एकल्यार हातांत बंदूक आसताय कोणेय दंगी केल्यार अशी तुमकां जत्ता म्हणून हे बिकर्ण कट्टेक नांव तशी ताजे निमित्त आयिल्लें म्हण म्हणटा एक यांनी सांग कसं म्हणल्यार ते भीकर न्याय कट्टे ते म्हण भीकर न्याय हो कळना तांगेले विरुद्ध राबिल पुरो देशद्रोही कळना तांकां भिकर कट्टे म्हण ताका विक्रम गुड्डाई म्हण म्हणटा आशिल्ले अठराशे आसा अठराशे तांकां ते पुरो हें घालून सगळेच कोडियाल पॅन्ट 7-8 10 दीस तें हें कसं मरणाची घरांत कशी एक वातावरण आसता तशी एक शांततेरी कसले दमनातील आशिल्ले पॅन्ट पुरो जाणां लोकांक व्यार थंडेलो जे
वखार म्हळ्यार बंदरारी आमी ज्यो पेडी म्हणटाची आनी मनसळ म्हणटाची भणसळ तेन्ना कोण लोकांना म्हळ्यार भंडसाल ते म्हळ्यार भंडवाळ घालें जागो तेंगेले व्याराचें पुरो बंद पडून शांततायेर आशिल्ल्याची सुमार काळताय अशें म्हणून आमकां इतिहासां पळोवचा मेळटा. याची 1837 तुजेलेले हे युद्ध म्हळ्यार तांगेले रिवोल्ट कसं म्हणटाची ताकाचे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडन्स म्हणून सांगू का म्हणून पेपरार पुरो आमी वाजिल्ले तेका साल म्हण म्हळ्यार पळय ब्रिटिशाला विरुद्ध आमी फर्स्ट सुर्वेपंता लढाई आता ते कसं या विषय पर कसं सांगतो तिकेचे तार्किक विषय जाता तार्किक ताणें केला वय आनी कोण की म्हणटा ते पुसुलतानांनी केला ब्रिटिशाला विरुद्ध म्हणून म्हणटा तशें पळोवचें जाल्यार हांगा मुंबय प्रांत्या भितरी मुंबय हें आसा पळय कसं द्वीप ते ताका जुवो म्हणटा जुवो कळ्ळें थंय भितरी नारायण कामती म्हणून एक व्यापारी आशिल्लो तो कोंकणी मनीस आशिल्लो ताणें मस्त व्हड चांग नमुन्याचे व्यापार उद्दीम करून ब्रिटिशाल उठोवची तांकां दुबाशी जावन हें काम करनाशिल्ल्या ट्रान्सलेट इतलें व्हड काम करनाशिल्ल्या ताणें ब्रिटिशाल विरुद्ध लोकांक राबयले आनी त्या खातीर ताका ताणें गल्ला घालो सो ताणें ब्रिटिशाल विरुद्ध ताणें युद्ध केलें ताणें हें केलें तो फस्ट हें म्हणजे इतिहासा भितर तार्कीक विशय वापर ताका 1857 1857 नांव कित्याक म्हळ्यार ते व्हड नमुन्यार सगळे देशा भितरी हें जालें ताजे खातीर 1857 हाका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणटाची म्हणून तांणी ताका सिपाही दंगे म्हळें ब्रिटिशान तांगेले प्रकार तो दंगो ते एक हें न्ही स्वातंत्र्य संग्राम आनी ते मुखावेले ते हें 1837 म्हणून म्हळ्यार अमर सुळ्याचें हें जालेलें ते 1857 आमी 20 वर्सां हगूर 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 जीवन हगूर हें जालें कशी समाज आशिल्ले लोक आशिल्ले म्हणून एक चित्रकारान एक लायफ म्हणजे जीवन कशें आशिल्लें हें 1857 खबर कळ्ळें तेन्ना हांवें कांत भितर दाखयले इकमात दाखयला लक्ष्मीबाई झांसी राणी एक स्त्री मस्त व्हड कश्ट काडले तिगेले हें ते मध्य प्रदेशान भितर तिगेलें तें हें आसा हय झांसी हें मात न्ही तिका डॉक्ट्रीन ऑफ लॅब्स न्ही तिका हें तिगेलो अंत्यसंस्कार केलेलो एक जाग आसा वय मध्य प्रदेशांत कळ्ळें ताका एक जूव तो म्हणजे एक द्वीप थंय तिगेलें स्मारक न्ही आसा हें एक दाखयलां म्हळ्यार हें थंय चलतना अगदी दक्षिण आशिल्ल्या भारतांत म्हळ्यार आमी गेले कोडियालानी आसा जाग्या भितर मस्त हाजे कसलो प्रभाव पण इतले संपर्क नाशिल्ले संपर्क नाशिल्ले 3 की 4 दिसा उपरांत कळ्ळें ही खबर सगळे हिंदुस्तान ब्रिटिशाला आतां परतून गेले म्हळ्यार ईस्ट इंडिया कंपनी आतां तांणी सादारण पुरा ताजे पयलीं पुरा प्रयत्न जातना तांणी लेखता आशिल्ले खंय ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीचे आमगेलें हें अंती जावन येयलें अंती जावन आमी वर्णाचे आशिल्ले 1707 इसवी भितरी वो कोण अंग्रे कान्होजी अंग्रे म्हणलें मराठाचे हाणें कसं समुद्र सेनाचे तेगेले म्हळ्यार एडमिरल ताणें व्हड नमुन्यार हें व्हरून युद्ध करून तांकां हरायिल्लें आसा तेन्ना तांणी लेखलें की जाल्यार 1857 1857 फर्स्ट वॉर इंडिपेंडन्स जातना सगळेच हिंदुस्तान तांगेले आतां गेलें तशें जाल्यार 1857 वेळार हे कोंकणी लोकांले जीवन उद्धार कशें जालें आतां तें चित्रण आमकां आतां येयलें पळय आतां कशें जाता म्हळ्यार एक व्हड तापत्रयाचे दीस जातरी मागीर एक समाधानाचे दीस येता समाधानाचे दीस वता रोपस तापत्रया दीस येता एक सादारण एक कोंकणी समाजाचे एक जीवन चित्र तेन्नाचे हांगा दाखयलें आसा काय तशें जाल्यार आतां कितलें वर्स जालें तें 1860 इसवी म्हळ्यार 1960 आनी आतां 20 जालें हय 100 आनी 60 इसवी तूं अशी एक कुटुंब आशिल्लें तो मलगड थंय बसून आसा तेगेले बायल आसा 2-3 चेडूं आसा एक बागायत आसा एक सानाचें एक गार्डन आसा एक सानाचें एक घर
वय तेन्ना तेन्ना तेका- घर येता बाकी घरा पशी ಸ್ವಲ್ಪ चड सुधारण जाले दिसता वय ताका म्हण तो चिक्के व्यापार जावन तिका बरं जाला वय वय आर्थिक कळ्ळें? समजलं सान कुटीर नाही ते चिक्के व्हड आसा वय वय कळ्ळें? आतां काला लोकांक ते एकदम सान दिसता पुरो आणि ते मागशी पळय एक सानाक कसं म्हळ्यार कोण एक तांदळा मूड दाखयला आपण खंय? ताका मात्ती पळत हा, मात्या वय, लागशी वय, मागशी वय, वयर वय. दिसता पळय वय 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 म्हळ्यार तो तांदळा मूड जगलेरी. मात्यार ओरन धरून व्यार करतशिलो हा 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 घर घरा वचून तो तांदूळ विकतशिलो म्हण ₹1 16 शेर तांदूळ मेळतशिले 16 शेर ₹1 वय वय आणि तो एक सगळो मूड मात्यार व्हांवन तो घर घरा वचून व्यार करतशील म्हणून म्हणाले 2 शेर विकचे मुखार वचचे तो एक मूड मात्यार वर करता तांगेला दैहिक वय, शक्ती क्षमता कितली कितली आशिल्ली आसता. क्षमता कितली वय मागशे एक कोडके एक सादारणशे मठाचे कोंकणी लोकांना वसाहताची घर कशे शिनीची वय वय हे सादारण केन्ना आमकां 19व्या शतमानाच्या मध्य येवन वय. पावले आमी कळ्ळें वय. तशी अशी जिवनचर्या चलता आशिल्लें आता मी 19व्या शतमानाच्या आदीर येवन पावन आमगेले आईचे उपाख्यान हांगाची समाप्त करूया म्हणून लेखता आमगेले वैल उपाख्यानांत आमी 19व्याच्या आदी आणि नंतरा वयले परिस्थिती कशी आशिल्ली आमगेले जीवन कशी सुदारण जाली म्हणून पळया म्हणून लेखता हां इतली वेळू आमगे लोटो कोंकणी वसाहत भाग 2 विशयारी आमकां संपूर्ण माहिती दिले कोडियलाचे डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॉम तशी सर्व लोकांकय नवरात्रीचे शुभेच्छा देवन सर्वांकय देव बरें करूं म्हूण हांव मागता